स्टुडंटांक जर हे हेडमास्तर आणि मॅनेजमेंट जर त्यांचो वापर करून घेता, खंयच्याच इतल्या ल्हान भुरग्यांक अशा पद्धतीचें आंदोलन करपाचें हें खबर ना तेज्या फाटल्यान हांकां यूज करून घेतलेलें आसा भुरग्यांक. सो त्या पद्दतीन जर ते करता जाल्यार ते टर्मिनेट करचो मुख्याध्यापकाक. आनी मॅनेजमेंट जें आसा तें सुद्दां मॅनेजमेंट बरखास्त करचें, सरकारान इश्कॉल ताब्यान भितर घेवचें, कित्याक स्टुडंटाचें हें कांयच नुकसान जावपाक जायना. आनी म्हणून इश्कॉल वेवस्थीत चलचें, तांचे अभ्यासक्रम आनी एग्जाम वेवस्थीत जावची अशा पद्दतीची आमची मागणी आसा. आनी तिसरी गजाल म्हणजे ह्या इश्कॉलाक किंवा हांकां हे सगळे घडामोडी घडोवपा खातीर फंडींग खंयच्यान जाता काय कितें ताची सुद्दां सरकारान सखोल चवकशी करची. ईडी तेजेर नेमची जावं आनी कितें आसा ती जी चवकशी करणारी जी समिती आसा आनी चवकशी ताबडतोब करची सरकारान. ताका दिसान दीस लावचें न्ही. सरकारान पयरूच म्हटलां की असले धार्मीक हें कितें जर उन्माद जायत जाल्यार ताजेर आमी कडक एक्शन घेतलें म्हणून. आयज दाखोवन दिवन दी सरकारान की खऱ्या पद्दतीन आमी कडक एक्शन घेतात म्हणून. कळ्ळें न्ही. सो इस्लामीक म्हणजे टोटली कट्टरवादी संघटन पत्रकार परिषद घेता आणि त्याचो फोटो अशा प्रकारे स्कूल प्रिंसिपल आनी मॅनेजमेंट भुरग्यांक स्टेटस दवरपा लायता. हें कितें? ही चिंताजनक बाब आहा. कशा प्रकारे स्कूल मॅनेजमेंट आनी प्रिंसिपल ह्या भुरग्यांक यूज करता किंवा भयभीत करून हे काम करपा लायता पळय न्ही, अतिशय डेंजरस आहा. बिकॉज दे हॅड नो बिझनेस इन किपींग दीस एज द स्टेटस. तांचे निशेष दिवपाची गरज ना. त्याच्या उपरांत तिसरे दीस जे डेव्हलपमेंट जाले 12:30 सुमार सगळ्या भुरगीं स्कूल युनिफॉर्मान हायवेचेर उबी आसली, सावटींग स्लोगन्स. दंपारच्या कडकडीत वतान ही मायनर भुरगीं were kept on the road side of a highway where vehicles are passing with high speed. इथे एक बारीक इन्सिडेंट जाल्लो. किती वेळा दुर्दैवी घटना घडटली खबर आहा. आता त्या फाल्यां म्हणटले हे आपल्या मर्जीन केला म्हणून ना. जोपर्यंत स्कूल युनिफॉर्मान आसा तोपर्यंत ते स्टुडंट आनी त्या प्रिंसिपल मॅनेजमेंट टिचरांची जबाबदारी भुरग्यांची सेफ्टी गॅरंटेड करपाक. पण हे जालें ना. खंयच्या आधाराचेर किंवा कोणाच्या परमिशनाचेर तुमी त्या भुरग्यांक हायवेच्या कडेक दवरून स्लोगन दिवपाक लायले. हे अत्यंत डेंजरस गोष्ट. आनी ही सगळी मोड्स ऑपरेंडी जर पळोवपाक गेली न्ही जाल्यार इट इज सिमिलर टू सम अदर ऑपरेंटीज वीच वे ऑपरेटिंग इन ऑल ओवर इंडिया. ड्युरिंग CA पळयलें तुमी अशें बायलांक आनी भुरग्यांक फुडें दवरून आंदोलन करप. त्याच प्रकारचें हे तरेचें आंदोलन. म्हणजे हाच्या फाटल्यान खंयची संघटना आसा आनी मॅनेजमेंटाची तेज्या वांगडा कितें लिंक आहा पळय हें दिसून येता. इट इज सिमिलर सॉर्ट ऑफ मोड्स ऑपरेंडी इज यूज्ड बाय दीस.